Hello everyone, welcome to Videsh Classes. So या व्हिडिओन आम्ही सिलेबस अंडर जे इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन असा बॅस ओके. सो त्या हितूंतले टॉपिक्स जे आसा ते आम्ही कव्हर करतले. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आय एम स्टार्टिंग विथ द इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन. सो व्हिडिओ पळयतना व्हिडिओ नंबर पळयाच, हेडिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन आसतले आणि व्हिडिओ नंबर आसतलो. सो आयज ह्यो जो व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ नंबर 1. तशेंच मागीर नेक्स्ट अपलोड करतले ते तुम्ही व्हिडिओ नंबर वायज सिक्वेन्स वायज ते पळयत चलात. ओके. त्या व्हिडिओन आम्ही जो टॉपिक कव्हर करतले ते चूज द करेक्ट वर्ब. सो तुका आयडेंटिफाय करपाक जाय खंयचो वर्ब प्रॉपरली सेंटेन्सान येतलो तो. ओके. सो आता हांगासर आयज जे आमी टायप पळयल्ले पळय ते इज आणि आर. ओके. सो इज आणि आर वर्ब जो आसा पळय तो केन्ना यूज जाता हे आमी आयज ह्या व्हिडिओन पळयतले. जर सेंटेन्स प्रेझेंट टेन्सान आसा जाल्यार इज आणि आर वर्ड यूज जातलो. ओके. सो तेच्यात रिलेटेड आयज आमी पळयतले. सो आता फर्स्ट जो सेंटेन्स तुमकां येता एक्झाम्पल, हे एक्चुअली सिंपल पार्ट, फक्त तुमकां एक एक्झाम्पल दिता. ही सेंटेन्स आसा ती सिंपल आसा, फक्त तुमकां आयडिया मेळपाक इज आणि आर केन्ना यूज जातलो. ओके. सो एक तुमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय की ते सेंटेन्स कितून आसा, प्रेझेंट टेन्सान आसा. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट हितून न्हू, एक सिंगुलर आणि प्लुरल. सिंगुलर म्हणजे कितें, वन पर्सन, आणि प्लुरल म्हणजे कितें, मोर दॅन वन पर्सन, म्हणजे आमी ग्रुप म्हणूंक शकता. सो सिंगुलर म्हणजे जर सेंटेन्सान एकाच पर्सना बद्दल सांगला जाल्यार तेका आमी सिंगुलर म्हणटले. प्लुरल जर मोर दॅन वन पर्सन ना बद्दल सांगला जाल्यार आमी तेका प्लुरल म्हणटले. सो जेन्ना सिंगुलर आसा पळय त्या टायमार वर्ड यूज करतले इज, आणि प्लुरल आसा जाल्यार आर यूज करतले. ओके. हे बेसिक थिंग तुमकां पयलीं खबर आसपाक जाय. जर एकल्याच बद्दल विचारला जाल्यार इज यूज करात, प्लुरल म्हणजे खूप जाणां बद्दल सांगला जाल्यार आर यूज करात. आता ही जस्ट सिंपल एक्झाम्पल्स आसा. ही डॅश हॅप्पी. आता ही म्हणजे कितले जाण आसा हितून पर्सन, एकलोच. सो वर्ड खंयचो येतलो, इज. ही इज हॅप्पी. मागीर नेक्स्ट शी, अगेन वन पर्सन, सो शी इज रेडी. दे म्हणजे मोर दॅन वन पर्सन. सेम वी म्हणजे परत मोर दॅन वन पर्सन. सो हांगासर वर्ड कितें यूज जातलो, सो हांगासर वर्ब जो आसा तो आर यूज जातलो. ओके. सो अशा तरेन तुम्ही फर्स्ट इज आणि आर आयडेंटिफाय करपाक शिकपाक जाय. परस आयज आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट लर्न करतले ते थोडे ट्रिक्स जे आसा. अशी इतली काय सिंपल तुमकां एक्झामीक येवची ना, ही ती अशे टायप येवचे ना. ओके. सो इज आणि आर आयडेंटिफाय करपाक थोडे सेंटेन्साक एक ट्रिक आसा. ट्रिक आमी आयज ह्या व्हिडिओन पळयतले, आणि जे एक्झाम्पल्स आसा रिलेटेड टू इज आर वर्ब यूज करपाची ती आमी ह्या व्हिडिओ थ्रू पळयतले. सो जर सेंटेन्स प्रेझेंट टेन्सान आसा आणि सपोज सेंटेन्सान जर सब्जेक्ट मेन्शन केला, सगळे जे थिंग्स आसा पळय ते सब्जेक्टाचेर आसतले. सपोज तुमकां सब्जेक्ट ईच एवरी वन. ओके. सो हेच्या रिलेटेड जर दिला जाल्यार तेका आमी कन्सिडर करतले सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर म्हणजे खंयचो वर्ड येतलो, इज येतलो. ओके. जर सेंटेन्सान अ नंबर ऑफ जाल्यार तेका अ नंबर ऑफ म्हटला पळय त्या टायमार सब्जेक्टाक वर्ब खंयचो यूज जातलो, प्लुरल म्हणजे आर यूज जातलो. मागीर जर सपोज स्टार्टिंग सांगला द नंबर ऑफ, ओके, हे जर सब्जेक्ट मेन्शन केला जाल्यार सिंगुलर म्हणजे इज वर्ड यूज जातलो. सो तो सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर म्हणजे सिंगुलरान इज, प्लुरलान आर यूज जातलो. आणि नेक्स्ट अलॉंग विथ आणि एज वेल एज जर हे सेंटेन्सान जर मेन्शन आसा जाल्यार ते इग्नोर देम म्हटला. इग्नोर म्हणजे हे बरोवपाचे न्हू, वर्ड्स जे आसा ते कन्सिडर करप ना. ओके. सो इग्नोर देम, हितून कितें करप, हेंकां वर्ड्सांक कॅन्सल करप, आणि बाकीचो मेन कितें सब्जेक्ट आसा तेजेर आमी आयडेंटिफाय करतले, इदर सिंगुलर ऑर प्लुरल. नेक्स्ट इदर ऑर नायदर आसा पळय तो वर्ड जर आसा जाल्यार आमी कितें पळयतले, नियरस्ट सब्जेक्ट रूल पळयतले. सो ह्या टायमार रूल एप्लाय जातलो तो नियरस्ट सब्जेक्ट रूल. ओके. सो हे जेन्ना सेंटेन्स सांगितले तेन्ना एक्सप्लेन करता तुमकां. लास्ट जो आसा तो कलेक्टिव्ह नाउन. कलेक्टिव्ह नाउन म्हणजे कितें, ग्रुप ऑफ पीपल एज अ सिंगल युनिट. म्हणजे पळय एक्झाम्पल टीम. ओके. सो कलेक्टिव्ह नाउन, सो ह्यो कलेक्टिव्ह नाउन जातलो. टीम, फॅमिली, क्लास. ओके. सो हे ग्रुपा बद्दल उलयता, सो ते कलेक्टिव्ह नाउन. आता जेन्ना सिंगुलर आणि प्लुरल केन्ना कशें आयडेंटिफाय करतले, जेन्ना ग्रुप एक्ट एज अ वन. ओके. सो एकाच रिलेटेड कितें काम करता जाल्यार तेका आमी सिंगुलर फॉर्मान म्हणटले. आणि जेन्ना वेन मेंबर एक्ट सेपरेटली, आणि ते ग्रुपांतलो जर मेंबर एक्ट करता एज अ सेपरेटली असो मेन्शन केला जाल्यार त्या टायमार प्लुरल वर्ब जो आसा तो यूज जातलो. सेंटेन्स पळयले तेन्ना आयडिया क्लियर येतली. आयज ह्या व्हिडिओन आमी इज आणि आर मेन याद दवरात, सेंटेन्स प्रेझेंट टेन्सान आसूंक जाय. इज आणि आर केन्ना यूज करतले हे ट्रिक्स आसा, हेच्या बेस तुमकां क्वेश्चन येवपाक शकता. सो ह्या ट्रिक्साचे स्क्रीनशॉट घेयात आणि नोट डावन करात, आणि मागीर एक्झाम्पल्स आतां सॉल्व करतली ती पळोवपाक शकता तुमी. सो तुमकां हेल्प जातली टू आयडेंटिफाय द सेंटेन्स. ईच ऑफ द स्टुडंट डॅश रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. सो हांवें तुमकां फर्स्ट ट्रिक दाखयलें. ईच वर्ड लॉस्ट इन द बिगिनिंग डायरेक्टली तर सिंगुलर वर्ब यूज जातलो, तो खंयचो, इज. ओके. सो हो जो आसा तो वर्ब यूज जातलो. जर तुम्ही सेंटेन्स रीड केले ईच ऑफ द स्टुडंट्स हे भरपूर झाले, पण हांगासर मेन्शन केला एकल्या बद्दल, एकट्या बद्दल हांगासर मेन्शन केला, म्हणून हांगासर कितें येतलो, सिंगुलर वर्ब येतलो.
कळ्ळें नाजाल्यार हांगा म्हणशात तुमी खूब जाणां बद्दल हांगा आर कित्याक येयना कित्याक इन द बिगिनींग तेंच्यांनी मेन्शन केलें ईच ऑफ द स्टुडंट्स म्हणजे एकट्या बद्दल यूज केला तुमी डायरेक्टली याद दवरा ट्रीक ईच येयलो सिंगुलर वर्ब यूज जातलो तो खंयचो ईच सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट अ नंबर ऑफ स्टुडंट डॅश एबसेंट टुडे ओके सो तुमकां ट्रिक सांगल्या पळय सांगा सर अ नंबर ऑफ म्हटल्यार प्लुरल आणि द नंबर ऑफ म्हणजे सिंगुलर कळ्ळें हे वर्ड्स असे असले अ नंबर प्लुरल द नंबर ऑफ सिंगुलर ओके सो अ नंबर म्हणजे प्लुरल अ नंबर ऑफ स्टुडंट्स सो हांगासर कितें येतलो आर येतलो कित्याक अ नंबर आहा म्हटल्यार प्लुरल जालो ही ट्रिक याद दवराच मागीर द नंबर म्हटल्यार निकतें दाखयलें तुमकां सिंगुलर सो सिंगुलर म्हणजे कितें ईच ओके सो सिंगुलर जाल्यार ईच प्लुरल जाल्यार आर वर्ड यूज करप नेक्स्ट neither the teacher nor the students dash ready आणि either Ram or his friend dash coming so neither आणि eitherक हांवें तुमकां ट्रिक दाखयल्या either आणि neither आसा जाल्यार तुमकां कितें पळोवपाक जाय नियरस्ट सब्जेक्ट रूल एप्लाय जातलो आतां नियरस्ट सब्जेक्ट रूल म्हटल्यार कितें आतां पळय सब्जेक्ट जो आसा पळय निदर ऑर इदर नियरस्ट सब्जेक्ट म्हणजे कितें जे तुमकां डॅश आसतले पळय त्याच्या सायडीक तुमी पळयाच कळ्ळें सो त्याच्या सायडीक हांगासर डॅशाच्या सायडीक आणि हांगा डॅशच्या सायडीक तुमी पळयाच स्टुडंट्स कळ्ळें टीचर आणि कोण आहा स्टुडंट्स तसोच हांगासर राम आणि फ्रेंड्स आसा सो ह्या सेंटेन्सान तुमी पळोवंक शकता नियरस्ट म्हटल्यार रायट नियरस्ट म्हणजे हो आसा आणि कोण आसा भितून टीचर ही सिंगल जाली आणि स्टुडंट्स हे कितें जाले खूब जाले रायट सो हांगासर स्टुडंट्स भरपूर आसा म्हणजे भरपूर आसा जाल्यार कितें येतलो आर येतलो ओके आता नेक्स्ट इदर राम ऑर इज फ्रेंड्स डॅश कमिंग सो आता परत नियरस्ट रूल एप्लाय जातलो इदर ऑर नायदराक सो फ्रेंड्स भरपूर आसा म्हटल्यार कितें जातलो परत आर जातलो यूज नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर डॅश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट सो ब्रेड आणि बटराक हेका एकूच कशें आमी कंपेर करतात ब्रेड एंड बटर म्हणून ओके सो हो सिंगुलर वर्ब जालो ओके सो सिंगुलर वर्ब जालो जाल्यार हेजे करेक्ट ऑप्शन कितें आसतलो सी आसतलो नेक्स्ट द ज्युरी डॅश डिवायडेड इन देअर ओपिनियन्स सो ज्युरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ओके सो जे कोर्टान आपले जे ओपिनियन्स आसा ऑर डिसिजन आसा ते दिवपाक शकता ऑन एनी केस सो ज्युरी डॅश डिवायडेड इन देअर ओपिनियन आता जशें तुमकां सांगलें ते आपणाक जाय ते कितें करूंक शकता तेंच्या पॉयंट ऑफ व्यू त्या रिलेटेड केसीस ओपिनियन दिवपाक शकता ओके सो हांवें तुमकां ट्रिक सांगलेली त्या टायमार हे पळयात हांगासर सांगलेले हो एक कलेक्टिव्ह नाउन जालो ज्युरी हो एक कलेक्टिव्ह नाउन ओके सो एक ग्रुप ऑफ पिपलाक नाव दिला ते सो जर वेन द ग्रुप एक्ट एज वन जाल्यार आमी कितें यूज करतले सिंगुलर आणि जेन्ना वेन मेंबर एक्ट सेपरेटली सो आतां भितूंतलो एक इंडिविज्युअल जर सेपरेटली एक्ट करता जाल्यार ताका आमी प्लुरल म्हणटले ओके सो आतां पळय हांगा ज्युरी ग्रुप ऑफ पीपल पण ते एक्ट करता एज अ इंडिविज्युअल म्हणजे ते आपणाचे इंडिविज्युअल डिसिजन सांगपाक शकता म्हणून ह्या टायमार हांगा वर्ड जो जातलो तो प्लुरलाचो जातलो सो सिंगुलर जाल्यार इज आणि प्लुरल जाल्यार आर जातलो सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वन ऑफ द बॉयज डॅश सिलेक्टेड हितून जो सब्जेक्ट पयली पळयात वन ऑफ द बॉयज सो वन ऑफ आसा हांगासर सो एकल्या बद्दलूच हांगासर सांगला इच वन लायक सिमिलर ते सो इचान आमी कसो सिंगुलर पयलो तसो हांगा वन ऑफ द म्हणजे एकल्याच बद्दल सांगला सो वन ऑफ द बॉयज हितून सिंगुलर आसा म्हटल्यार इज येयलो आता नेक्स्ट ही अलॉंग विथ हिज फ्रेंड्स सो आता हांगासर मेन सब्जेक्ट खंयचो आसा ही ओके ही अलॉंग विथ हिज फ्रेंड सो हेच्या बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ही अलॉंग विथ हिज फ्रेंड म्हणजे मेन यो आसा सब्जेक्ट ही सो ही म्हणजे सिंगुलर सो हांगासर इज येतलो ओके डॅश गोईंग टू गोवा मागीर नेक्स्ट नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टुडंट डॅश प्रेझेंट सो हियर नियर बाय सब्जेक्ट आमी पळोवपाचो हांगासर कोण कोण आसा टीचर आणि स्टुडंट आसा रायट नियर बाय हेच्या कडेन कोण आसा स्टुडंट्स एस आसा हांगासर एस म्हणजे मोर दॅन वन जाले सो हांगासर ह्यो प्लुरल फॉर्मान जालो सो हेजो ऑप्शन जो आसतलो तो आर आसतलो ओके सो अशेच तरेन आमी आनीकूय नेक्स्ट टायप जे आसा वॉज वर हॅज हॅव हॅड हे वर्ड केन्ना यूज करपाचे पळय ते आमी इन नेक्स्ट व्हिडिओन पळयतले थँक्यू